गाडी न्हू आल्टो ती फास्ट येताली सारकी फास्ट येताली आनी ते स्कुटीन वयताली ती बायल असली एक चेडो एक धाकटे भुरगें आसलें कळ्ळें आनी तेणी तेजो डॅश मारलो तो पळो तो रावंक आनी ना तेणी एक्चुली रावपाक आसलें पूण तो गेलो कोण तो नंबर बी नोट केला तेजो आनी चेड्याक हांगा मार लागला धाकटो भुरगो तो बरी सालवा ती गाडी पोना इल्लें सगळी काबार जावपाची ती कळ्ळें एक भुरगो आसलो एक धाकटें चेडूं आसलें धाकटें तेका तें पडलें आनी ती बायलेक हांगा मार लागला आतां हिंगा चिखले हॉस्पिटलान व्हेला बरी सालवार पूण तो भरपूर फास्ट आसलो अल्टोवालो त्या अल्टोवाल्याचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक सांग आनी तो मेन म्हटल्यार रावंक ना मनीसपणान तेणी रावपाक जाय आसलें न्हू ती पडले पळय गाडी सारकी मदीं आहा तेजी स्कुटर डॅश मारलो आनी तांकां ओडीत गेलो तो नशीब तेंचें ती गाडये पोना येवंक ना नाल्यार सगळी काबार जावपाची बरो फास्ट आसलो तो रही थी मेरे आगे ही थी जस्ट तो उसने मारा उसके बाद में भी रुका नहीं वो गाड़ी घिसड़ते हुए जा रही थी ऑलमोस्ट 100 मीटर घिसड़ी होगी वो गाड़ी उसके बाद में फिर वो आगे निकल के भाग गया फुल स्पीड यहाँ पे तब तक लोग इकट्ठे हो गए तो मैं उसका पीछा किया फोटो और वीडियोस निकाला कौन सा कार था? GA06E7213 था और ऑल्टो था वो मार के चला गया। Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.